दिसलें आमकां फायदो हेच्या वरसून जातलें आनी आमी एक वयर सरतलीं अशें आमकां जालें. अशें बेकार बसून कांय फायदो ना. तेन्ना घरा कडेन आसल्यार वाज येता गेल्लेली बरी शिल्पा हाडा अशें म्हणून हांवें चिंतलें म्हणून हांव आतां जॉयन जालें. मागीर तेच्या शिल्पा वांगडा जॉयन जालें आनी मागीर कशें दिसलें मागीर तुमकां? बरें दिसलें. मागीर सगळीं बायलां एकठांय येता मागीर सगळीं आमी एकठांय जालीं करपाची आनी मागीर करतना असो उत्साह येता, मजा येता आनी काम करप आनी मजा येता. आनी हे बाबतींत घरान तुमच्या कळ्ळ्या उपरांत कशें कितें? घरान आमचे आमी न्हू म्हजी सून पूत तेंचे म्हाका येना. तूं खंय वच म्हणटात ते म्हाका येना. हे तुमी करता आनी बरें जालें दिसता, तांकां आनंद जाले. आनी तुमी बायलां एकठांय रावन काम करता. चड वस्तू म्हणटात ती आपले सोडटा म्हणटा, आपल्या काळ लागना तिचे म्हणटा. आनी आज आमच्या ग्रुपाक 18 वर्सां कंप्लीट जाली. तेन्ना आमी कांयच करूंक ना. आतां मागीर जेन्ना शिल्पा फुडें सरलें आनी तेणी हे वेवसायाक सुरवात केली ते पासून आमी आतां सगळ्यांनी सुरवात केल्या आनी त्या धंद्या पासून आमकां आतां कितें तरी मेळटा. नाजाल्यार आमी पयलीं अशी बेकारूच आसली, पयशे व्हरप भरप आनी कांय नासलें, आमचो धंदो नासलो. आतां हेचेर मदत करता आनी आमचो धंदो आतां सुरू जालो. हांव पयलीं घरांतलेंच काम करी आनी कसलो वेवसाय नासलो. तेन्ना शिल्पा मॅडमीन हो वेवसाय करुया म्हणून आमकां प्रोत्साहन दिलें. तितून आमी 3 जाणां बायलां फुडें सरलीं आनी आतां आमी सगळीं मेळून करता. ट्रेनिंगेक आमी पयलीं मया गेल्ली, मया सेकेरे आनी तेज्या उपरांत हितून वाळपय हे पेड्यांचे हे करून गेली. आनी थंय मागीर आमी पेडे शिकोवन येवन मागीर रोखडेच चवथीक 8 दीस आहा म्हटल्यार आमी घरा केले. आमगेर वयल्या निवाड्या आमच्या घरान पयलीं सुरवात केली इल्ले करून. मोदक आनी पेडे करून आमी त्या वर्साक हें केलें एग्रिकल हितून. आनी शिल्पान मोबायलाचेर ऑनलायन हें करून तें खपयलें आमी. मोदक आसा ते आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, सिद्धिविनायक सेल्फ हेल्प ग्रूप, तेंच्यांनी तयार केल्ले आसा. आनी जे आत्मा अंडर आमी तांकां प्रमोट केला आनी तांकां एक एंटरप्रुनर त्या लेवलाचेर हाडून दवरला. तर रेगुलर फीडबॅक आमी तेचो घेता आनी आज आमी पळोवपाक येयला की झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसांतल्यान आमी रेगुलर विजीट करून आयज पळयला की तेंच्यांनी बरेचशे प्रॉडक्ट्स वेल्यू एडीड प्रॉडक्ट्स केल्ले वीथ फ्लेवर्ड. तर एक बऱ्यापैकी एक प्लॅटफॉर्म तेंच्यांनी केल्लो आसा आनी हांव मागता गोवन्स आसा गोंयकारांनी ते घेवचे. तशेंच हे हांगासरूच न रावता. आमचो असो एक विजन आसा की तेंच्यांनी फुडें वचून मिल्क प्रॉडक्ट्स आसा तेंचे आनी हे न्यू जे एंटरप्रायजीस आसा ते एड ऑन करचे, जशे की पनीर, मागीर दही आसा, ताक, हेचे एड ऑन करून एक तेंच्यांनी व्हडलो बिझनस सेटअप करचो. सो ह्या उद्देशान आमी सिद्धिविनायक सेल्फ हेल्प ग्रूप कॅरी फॉरवर्ड करता आनी आमचो तांकां सपोर्ट आसतलो आनी तेंच्या कडल्यान आमी अशीच अपेक्षा करता की तेंच्यांनी आमकां असोच फीडबॅक दीत रावचो. तर मागीर आमी अशें म्हणजे आमकां रातचे 2 बी आमी अशें सुरू केलें न्हू. मागीर आमी दिवाळी गेली काय आमी मिक्स मिठाई स्टार्ट केले. एक मोतीचूर लाडू, हेचो हालवो केलो आनी भक्कम पेडे अशे 5 करून आमी भाऊबीजेच्या सिजनान आमी ते मिक्स मिठाई केली आनी ते बी आमकां बरें अशें म्हणजे खूब लोकांचो हेजो साथ मेळ्ळो की. आनी चडशी आमचे मार्केटींग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जेडीओ ऑफिस इतले आमकां ती खूब हेल्प केलो तेंच्यांनी. सेल मार्केटिंगाक तेंच्यांनी स्टेटस दवरलो आनी तितून आमचें खूब बरें चालवलें. मागीर चितलें हातीन धरून खूब हें जालें म्हणून आमी एग्रीकल्चर आत्मा अंडर तांकां सबसिडीचेर आमकां मशीन दी म्हटलें. मागीर तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो, हें मशीन घेतलें आमी. हितून आमी 40 लिटर दूद घालता आनी एकदां अशें 5 किलो असो मावा जाता आनी तितून आमकां खूब मातशें मशिनान हें पडलें, म्हणजे काम आमकां कमी पडलें. तेज्या नंतर सगळीं आमची बायलां आसा इतली, म्हणजे हांव कमी एजीर आहा पण ती 60 वर्साची बायलां आमची 50 वर्साच्या वयर आसा ती इतली सपोर्टीव की मातशी फोन करीत या सगळीं आसा म्हटल्यार ती रोखडी येतात. आपलें काम घरा कडेन साडून येतात. मागीर आमी सगळीं मेळून हे सगळो बिझनेस करता. आनी अशें सेल्फ हेल्प ग्रूप आयज आमी वत्सला नर्सरी आसा तेन्ना आमी 30 लोकांक ट्रेनिंग दिल्ली, पूण हितूंतले आमचे 5 अशे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा जे प्रमोट जाले. आनी वत्सला सिद्धिविनायक सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा पळय हेंच्यांनी अशें फुडें सरून आमकां सांगलें की आपूण ही जी आमची ट्रेनिंग दिल्या पळय तुमी ती आमी करूंक सोदता म्हणून. मागीर तेंकांच आमी हेगडेवार डॉक्टर हेगडेवार स्मृती प्रकल्प मानगांव आसा कुडाळ थंयसर व्हरून तांकां एक 5 दिसाची ट्रेनिंग दिली
आनी थंय आमी तेंचे 15 फार्मरांक अशें ट्रेन केल्लें आसा. पूण सिद्धिविनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप ही शिल्पा सावंत आमच्या आयज हांगा वांगडा आसा. तेंच्यांनी अशें फुडें सरून सांगलें की आपूण जी ट्रेनींग थंय घेतल्या ती हांगा कितें तरी करून दाखयता अशें म्हणून. आनी ती खरीच रेडी जाली. आनी थंयसर आमी मेन स्ट्रेस दिल्लें पळय ते हेचेर आंब्या पासून आनी पणसाचेर तेंचे जाम जेली कशें करपाचें. तिणी हांगा गोंयान येवन जे मोदक केले पळय ते काजूचे केले, मागीर जे पणसाचे केले, मागीर आंब्याचेर केले, दुदाचे पासून ते कोकोनटाचे नाल्ला पासून केले आनी चॉकलेट पासून अशे 5-6 तरांचे मोदक करून दाखयले. प्लस तेणी खुबशी तरेची जाम जेली सुद्दां केली. आयज आमी ताका आत्मा अंडर हे जे खवा करपाचें मशीन आसा पळय हें तांकां दिल्लें आसा ऑन सबसिडीज आत्माच्या अंडर. आमच्या ग्रुपाचें नांव सिद्धिविनायक. आमकां शिल्पान फुडें काडली आनी आमकां सांगलें आमी ट्रेनिंगेक या म्हणून. मोदक पयलीं ट्रेनिंगेक गेली आमी 3 कडेन गेली. शिकेरी गेली आनी हितूर गेली वाळपय. आमकां वाळपय थंय पेडे शिकयले करपाक. ते मागीर शिल्पान आमकां सांगलें आमी हांगा करुया म्हणून घरा कडेन. मागीर केले आमी केले. पयले 1 वर्स केले ते केले आनी मागीर विकले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.